धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो सांको सडत पेतलो आसता ग्रीक भास उलयतल्या आनी इब्रू भास उलयतल्या जुदेवांमदे मनाबद्द उठलो. दिसभर सेवेंत आपल्या विधवीची लक्षा करिनात म्हणून ग्रीक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचे उतार प्रगट करचें काम कुशीन लोटून काना जेवणाची खबर घेवची सामान्य. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात आशिल्ले सांगातच पवित्र आत्म्यान आनी जन्वायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे आदीन करतांव आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार प्रगट करच्या कामान करसितांव. ही आलोचन सगळे जमातीक पसंत जाली. तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले. बवार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, परमेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योक्याच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबें केलें. धर्मदूतांनी पयले मागणे केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतार आतां विस्तारत गेले. जेरुसलेमान आसलेल्या शिसांचो सांको वाडत आयलो आनी एजका मदल्या साबारांनी हो बवार्थ घेतलो. देवाचे उतार हें. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया. नीतिवंतानो सर्वेस पोराक उल्हासाची गीतां गाया. विधेय काळजाच्या असली स्तुती सोदता. विणी वाजोन सर्वेस पोराक वाखणा. धासऱ्यांचे किनारे ताका संगीता करा. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सर्वेस पोराचे उतार करेंच खरें, सगळी ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्यायनिधीचो सर्वेस पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया. सर्वेस पोर जाल्यार आपली भय भक्त आसलेल्यांचे, आपल्या विश्वासी मोगाचे भरवसतेल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मोरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया. जसो तुझे आमचो विश्वास सर्वेस पोरा, तशी आमचेर देव तुजी दया.
सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, स्वामी जेजू जावन आसा तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलेलो. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानतात तसलीं आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मार्फत भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया, सियोनांत हांव दवरतां एक मुल्या फातर, विंचून काडलेलो तो आनी मोलादीक. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सतमंतेल्यांक तो निजायकी मोलादीक, पूण सतमनिनान तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हणून काडून उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जालो. आदलाता तसलो फातर तो, पडोवंक करता तसली शिळा तो, अशें उतराक पाळो दिवन सतमनिनान ती ह्या फातराक आदलोवन पडटात. हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाचें उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजे म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यांत. देवाचें उतर हें. बघेवन जुओं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच. हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलों. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणांत. तोमास तोवळ म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशीन वचूंक जायना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू थंय म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्ल्या वांजेलाचो थोडो पाठतळ या पाठभूंय बॅकग्रावंड समजून घेवया. निमाणें जेवण जावन आसलें. जुदास जेवणाच्या मदगात उठोन भायर गेलो. ताणें येदूळच जेजूक विकृत करता म्हणून निर्धार घेतिल्लो. तो भायर गेल्लेंच जेजूक आपलें मरण बेगीनच आसतलें म्हणून दृढ जालें आनी आबलें तो आपली निमाणी उतरां आपल्या शिसा लागीं उलयता. गुरसो एक मनीस मरच्या पयलें आपलो निमाणो वील बरयता. तो व्यक्ती मेल्या उपरांत कितें चक्कड करीचे म्हणून तो त्या विलांत बरयता. भाऊ भयणीनो, आत्तां आमी वाचल्लो तो वांजेल तो जावन आसा जेजूचो वील. तातूंत आमी ताच्या पाटलावदारांनी ताच्या मरणा उपरांत कितें करीचे म्हणून तो आमकां सविस्तार सांगता. जुआंचो वांजेल 14वो अध्याय त्या पयल्या वळींनी जेजू आमकां अशें म्हणटा, आमी कळवळचे न्हय, आमी जेजूचेर आनी ताच्या बापाचेर अखंड विश्वास दवरीचे अशें म्हणून. सांगले बरी, कोण कळवळ्ळे? जेजूचे शिस कळवळ्ळे. कित्या खातीर ते कळवळ्ळे? कित्याक म्हळ्यार जेजू कुर्साच्या नालिसायेच्या मरणा विशयांत उलयतालो मात न्हय, तेच वाटेन ताच्या शिसांनी येवंक आसा म्हणून जेजून सांगतना ते भियेले, ते खावजेले, ते कळवळ्ळे. जंय तागवून पावोवची वाट ती कुर्साची वाट म्हणून तांकां तोवळ कळीत नातलें. देखून जेजू तांकां सांगता,
आपूण जावन ते वाटेन फुडें वेता आनी आपूण वचून शिसांक कुडां तयार करता अशें म्हणून. भाव आनी भयणी, ही कुडां म्हळ्यार कितें? सर्ग म्हळ्यार एक व्हडलें अपार्टमेंट आनी थंयसर जायतीं कुडां आसात अशें म्हणून आमी चूक समजोवचें न्हय. फेर्नांदो आर्मेलिनी म्हणलो एक व्हडलो बरयणार आपल्या एका बुकांत अशें विवर दिता, ह्या कुडांक असलो एक अणकार या इंटरप्रिटेशन दिता. जेजून आपल्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां एका नव्याच घराक हाडून पावयला. ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां मेस्तांक क्रिस्तांवांक एका नव्या घराक हाडून पावयला. बावतिस्म जावन आसा ह्या घराचो दारवट. बावतिस्म आमकां जेजून जोड दिल्ल्या कुरपेच्या जिविताक व्हरून पावयता. ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरल्या आमकां त्या घरांत जियोंक फावो जाल्ली भुरग्यांची चाल पाळूंक आसा त्या वाटेन आमकां चमकोवंक आपयला. ताच्या घरांतलीं कुडां आसात आमकां दिल्ली वैयक्तीक मिसावां. कशें एका व्हडल्या कॉल सेंटरांत थंयसर जायतीं लेखनांतलीं क्युबिकल्स आसात, ल्हान ल्हानशीं कुडां आसात आनी हांगा हर एकलो ऑपरेटर एका कॉलांत मग्न जावन आसता आनी आपापले मिसांव तो संपयतना सगळ्या संस्थाचे मिसांव सुपळ जाता. तशेंच हर एकलो बावतिस्म घेतलो सांदो आपापलें माणकुलें मिसांव करतना देवाचें राज वाडटा, तें चडटा, तें फुलता आनी तें परमळटा. हांगासर कोणेय आमी मसोर पावोवचें म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक कुडां आसात, म्हळ्यार हर एकल्याक एक एक मिसांव आसा. थोड्यांक व्हडले मिसांव, थोड्यांक धाकटे मिसांव आसूंक पुरो, पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी आमचें मिसांव करचें. पूण हें सोम्याचें सुटका दिवचें तें मिसांव भोवरून विणो तितल्या चलिसायेचें न्हय. हे मिसांव केल्ल्यांक पुरस्कार मेळना, तिरस्कार मेळटा. जेले मेळनात भले मेळटात. आमकां मान मेळना, जायते फावटी अवमान मेळटा. पूण जेजू म्हणटा कळवळ नाकात, भिये नाकात, विश्वास साणी नाकात, कित्याक जैताक व्हरून पावोवची वाट ही मात्र. हे वाटेन जेजू गेला आनी जैताक पावला आनी तो पाटी येवन आमकां तेच वाटेन आपोवन व्हरता. जर क्रिस्त थंय आमी मेल्यानंतर ताच्या सांगाता आमी पुनर्जीवन जातेल्या, ताच्या सांगाता आमी अमर उरतेल्या. भावरांनी भयणीनो, कुर्साचो गुर्त काण आमकां पवित्रान दिल्लो. त्या उपरांत हजारो फावटी आमचेच वयर आमी हो गुर्त काडुल्लो आसा. तो खुरीस जिवो भोगूंक मेळटना आमी कळवळचे नाका, आमी निराशचे नाका, आमी आमचो बोवाट सांडचो नाका. बगार आमी विश्वास दवरचो. जेजूक जय जोड दिल्लो तोच मोगाळ बाप आमकांय आमच्या कश्टांचें इनाम दितलो. जैताचो कुरो आमचो जातलो. ते कृपे बसत ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आमेन.